हांव घरा वचून अभ्यास करता टिचर आता मागीरूच तूं टेबल टेनीस खाटीर वता मागीर परत येता. हांव नॉन रँकींग खेळा महाराष्ट्रा आणि कर्नाटका अंडर 11 जिंकला म्हणला नॉन आणि अंडर 11 आणि अंडर 13 चॅम्पियनशीप गेला. अंडर महाराष्ट्रा पण कर्नाटका अंडर 11 आसा म्हणल्यार नॉन जिंकला पुणून बरें दिसता. चड म्हाका आनी मेडल घेवपा आसा. म्हाका इंडिया टिमान पावपा जाय आनी ऑलिंपिक स्टार्ट करपा जाय म्हाका खेळपाक. गोवा चॅम्पियन जाला आनी नॅशनल चॅम्पियन जावपा जाय. म्हाका ट्राय करपा जाय गोल्ड मेडल मेळोवपाक. जशें ताजे परफॉर्मन्स आयला आमी मुखार ताका सपोर्ट करतले. विचेवर वे खंयी कशें जाय तशें आमी ताका ट्रेनींग दितलें आनी मुखार ताका कसो वचपा जाय तसो आमी ताका चॅनलायज करतले. आनी हातूंत आमकां गोवा टेबल टेनीस एसोसिएशन नवी जी कमिटी फॉर्म जाला ताणें खूब सपोर्ट केल्लो आसा सुदीन सरान. आनी आमकां जशें हें फर्स्ट मेडल आफ्टर लॉंग टायम युगान इंडिविज्युअल मेडल हाडिल्लें आसा तशेंच आमकां आनी खूब कितें करपा जाय गोव्या खातीर आनी यूग म्हजो करतलो हेजी आमकां खात्री आसा, विश्वास आसा. 22nd of November 2024, there is a third national ranking tournament to be held in Panchkula in Haryana. So we will be participating for the same. And the subsequently जे जातले आनी 3 उरलात जावपाचे, एक त्रिवेंद्रम, एक कर्नाटका आनी एक नॅशनल चॅम्पियनशीप जातली which will be probably in Indore. So आमी सगळे हातून पार्टिसिपेट करता.